मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी बायलांक आरक्षण विधेयकाक येवकार दिवन राजकारण आणि प्रशासनात बायलांक सशक्त करपा खातीर हे एक इतिहासीक पावल अशें म्हटलां। लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत 33% आरक्षणाक लागून लोकशाय प्रतिनिधित्व घटमूट जातले आणि निर्णय घेवपी भूमिकेत बायलांचो चड वांटो जातलो अशें ताणें सांगलें। ह्या उपक्रमा खातीर मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाची तोखणाय केली आणि तातूंत लैंगिक समानताय आणि समावेशक प्रशासना खातीर खर बांदिलकी दिसून येता अशें सांगलें। ही सुदारणा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाच्या समानताय आणि न्यायाच्या दृष्टिकोनाकडेन जुळटा अशी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक मळाचेर बायलांच्या फुडारपणा खाला उदरगतीचो मार्ग मेकळीक करतली अशें तांणी सांगलें। ह्या निर्णयाक लागून बायलांच्या फुडारपणाक व्हड प्रमाणात चालना मेळटली आणि चड समतोल आणि प्रगतीशील शासन वेवस्थेक हातभार लागतलो अशें सावंत हांणी सांगलें। 33% वुमन रिजर्वेशन्स हे म्हणजे नारी वंदन अधिनियम बिल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी 2023 पास केले। पण ते बिल एक स्टेप पुढे वचून 2011च्या सेन्ससाचेर आनीक 33% सीट दिवन म्हणजे आम्ही जशें म्हणटा की जवळपास 834 सीट लोकसभेचे जातले, विधानसभेचे सीट वाडपाचे आसा। 2029च्या उपरांत लोकसभेत आणि विधानसभेत हे सगळे कडेन लागू जातले। त्या खातीर हांव पयल्यान पयलीं माननीय मोदीजीचे अभिनंदन म्हणटा। समानता, न्याय आणि हक्क हो आमकां डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्यांनी दिल्लो, पण आयज पर्यंत जो न्याय आणि हक्क आणि समानता ह्यो महिलांक अजुनूय मेळूंक नासले। ते दिवपाचें काम जर कोणी केलें जाल्यार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केलें आणि ताका 33% आज रिजर्वेशन दिता। 2029च्या लोकसभा आणि विधानसभेने आमकां हे पळोवपाक मेळटलें। म्हणून हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें अभिनंदन म्हणटा आणि त्याच बरोबर म्हज्या सगळ्या महिला भयणींक हांव खूब खूब तांचें अभिनंदन करता की पयले फावटी हेज्या व्हडल्या संख्येत त्यो लोकसभा आणि विधानसभेत पावतले। महिलांच्या खातीर आमी जे म्हणटा की विविध कार्यक्रम राबोवपाचे आसता, जी बिल पास करपाची आहा तितून ती अग्रेसर आसतली, ज्या निमित्तात म्हणजे आमी म्हणटा की इट इज एन वुमन लेड गव्हर्नन्स हे जावपा खातीर तेजो खूब मोठो फायदो जातलो। अँड वुमन लेड गव्हर्नन्स वील लीड द कंट्री, वील लीड द स्टेट इन फ्युचर इन डिफरंट सेक्टर्स, पॉलिटिकल, इकॉनॉमिकल, सोशल सेक्टर्स हातूंत आमकां वुमन लीड करता आसतना दिसतली। त्या खातीर सगळ्या म्हज्या महिला भयणींचे खूब खूब अभिनंदन। गोंयांत कशें आसतलें ते जेन्ना बिल पास जातलें तेन्ना सगळ्यांच्या लक्षांत येतलें। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।